देशान सद्याक रिलायन्स इंडस्ट्रीन आपले आगळे अशें स्थान निर्माण केल्ले आसा। काळानुसार ह्या कंपनीन बरोच फायदो करून घेतिल्लो आसा। देशान सगळ्यांत चड फायदो करपी आनी आपलो धंदो वेळाप्रमाण बदलत वेपारी वाठारांत आपलो एक आगळो असो जागा तयार करपी रिलायन्स इंडस्ट्री कंपनीक जानेर ते मार्च ह्या 3 म्हयन्यान 10,362 कोटी रुपयांचो एक उच्चाक स्थापीत करपी असो फायदो जाला। हो फायदो तांच्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर ह्या 3 म्हयन्याच्या तुळेन 1.1% वाढला। तशेंच 2018च्या जानेर ते मार्च ह्या 3 म्हयन्याच्या तुळेन 9.8% वाडिल्ल्याची नोंद आसा। सध्याच्या 3 म्हयन्याच्या किरकोळ आनी डिजिटल धंद्याच्या उत्पन्नात समाधान जाय सारकी वाड जाल्ल्यान कंपनीच्या फायद्याच्या कमाईत वाड जाल्ल्याचे दाखयला। ऑक्टोबर ते डिसेंबर ह्या 3 म्हयन्यान 10,000 कोटी काय चड फायदो करपी रिलायन्स ही पयली खासगी कंपनी थारिल्ली। जानेर ते मार्चान कंपनीचे उत्पन्न 1,54,110 कोटी रुपया आशिल्ले, तर ऑक्टोबर ते डिसेंबर 3 म्हयन्याच्या तुळेन ही रक्कम 9.7% कमी दाखयल्ली। मुकेश अंबानी सद्याक 62 वर्सांचे आसात। तांचो जन्म एप्रिल 1957 येमेन देशांत जाल्लो। तांचे बापूय धीरूभाई अंबानी हे गॅस स्टेशनाचेर काम करताले। ते भारतांत परत आयले उपरांत रिलायन्साची थापणूक केल्ली। 2002 पासून रिलायन्साचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी आसून सध्या तांची इस्टेट येमेन देशा परस 60% वयर आसा, तर येमेन ह्या खाडी देशाची संपत्ती $34.32 अब्ज इतकी आसा। RDX को ब्युरो रिपोर्ट।